जेजूची शांती तुमकां सगळ्यांक म्हज्या गोंयकार भाव भयणांनो आनी जी कोण देवाच्या उतराक आशिल्ल्यान तांणेल्यान भुकेल्यान तांकां सगळ्यांक जेजूच्या नांवान हांव येवकार दिता हे म्हज्या युट्यूब चॅनलान। आनी आयच्या दिसाचो विशय हांव घेवन आयला दुसरी समोर्त 23:14 वड आमी इंग्लिशीन वाचून गेल्यान डिट्रोनॉमी 23:14। तो प्रितीच्या मोगाड भाव भयणांनो हे बेडार आमी 23:14 वड वाचुया, ताचेर आमी नियाळ करुया, देवाच्या उतराची आमी सोजमणी आनी जाणबाय आमी घेवया। देव कितें उलयता ह्या पवित्र पुस्तकांतल्यान ताचेर आमी थोडोसो वेळ नियाळ करुया। दुसरी समोर्त 23:14 वड तुमचें मैदान साफ दवरात, कित्याक तुमचो सर्वेस्पर तुमच्या सांगाताक आसता। तुमकां सांबाळूंक आनी दुस्माना वयर जैत दिवंक तुमचे सरशिल्लो कोडसरता, तसलें ताच्या फुड्यांत कांयच करूं नाकात। तो प्रितीच्या म्हज्या मोगाळ भाव भयणांनो ह्या वेळार देव उलो मारता, तुमचें मैदान साफ दवरात। तर हें मैदान कसलें? तर हें मैदान जावन आसा आमची कूड। देव म्हणटा साफ दवरात, हे कुडीचेर दाग दवरी नाकात, ही कूड बोश्टाय नाकात। ही कूड जावन आसा मंदीर, हें देव उलयता। आनी खरेंच म्हज्या मोगाळ भाव भयणांनो ही आमची कूड जावन आसा देवाचें मंदीर। देव आमच्या हे कुडींत जियेता, ताचो स्वास आमचे भितर आसा। आनी मोगाळ भाव भयणांनो कित्याक तुमचो सर्वेस्वर तुमच्या सांगाताक आसता। हांगासर आमकां मेवता सर्वेस्वर आमच्या सांगाताक आसता। जेन्ना आमी कसलेय वायटान सांपडटा तेन्ना सर्वेस्पराक आमी उलो मारता आनी ते वेळार सर्वेस्पराचो हाजीरपण, सर्वेस्पराचो आत्मो आमच्या मुखार आसता आनीक तो आमकां वायटांतलो साल्वार करता, सांबाळटा। तर हांगासर बरयल्लें आसा, कित्याक तुमचो सर्वेस्पर तुमच्या सांगाताक आसता, तुमकां सांबाळूंक आनी दुस्माना वयर जैत दिवंक। आतां हो दुस्मान हांगासर हें उतर आसा। तो दुस्मान जावन आसा सैतान, जो आमकां ताळणेक घालता, आमकां तो ओडून आपल्या वायट रस्त्यार आमकां चलोवंक तो आपलें ज्ञान चलयता। आनीक ते वेळार सर्वेस्पर म्हणटा तुमकां सांबाळूंक आनी दुस्माना वयर जैत दिवंक बाप सर्वेस्पर सदांच तयार आसता। तो म्हज्या मोगाळ प्रितीच्या भाव भयणांनो आमी सदांच आमचें मैदान साफ दवरूंक जाय, आमची कूड आमी साफ दवरूंक जाय। आनीक कित्याक सर्वेस्पर हे कुडींत हे मैदानांत जियेता आनीक आमकां सदांच सांबाळूंक आनीक दुस्माना वयर जैत दिवंक तो सदांच आमच्या फुडें आसता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तर हे वेळार तुमचे सरशिल्लो कोडसरता, तसलें ताच्या फुड्यांत कांयच करूं नाकात। म्हज्या प्रितीच्या भाव भयणांनो आमी जायतीं वायट जिवीत जियेता, आमी ओजडपणान जियेता, आमी वायट रस्तो धरता। तर हे कुडीचेर कसलोच दाग दवरी नाकाय म्हज्या प्रितीच्या भाव भयणांनो, कित्याक हे कुडींत आमच्या देव जियेता आनी हें जावन आसा मंदीर देवाचें। तो प्रितीच्या भाव भयणांनो हांगासर म्हणटा तुमचे सरशिल्लो कोडसरता, तसलें ताच्या फुड्यांत कांयच करूं नाकात। जरी तर आमी पोजडपणान जियेलीं, जरी तर आमचे कुडीर दाग दवरलो जाल्यार आमचे भितर देव रावचो ना। देव कोडसरतलो, देव कुशीन सरतलो आनीक परत केन्नाच देव येवचो ना। कित्याक हें वायट जिवीत आमी जियेता जाल्यार देव केन्नाच आमच्या उल्याक जाप दिवचो ना आनीक आमच्या गरजेच्या वेळार केन्नाच तो आमकां पावचो ना। तर हो एक देवाचो उलो सगळ्या म्हज्या प्रितीच्या भाव भयणांनो। आनीक सदांच हांव तुमचे लागीं मागतां तुमचें मैदान साफ दवरचें, तुमची कूड साफ दवरची।
ते तुमचे कुळीर कसलोच दाग दवरी नाकात आनीक सर्वेस्परा बापाक तुमचे सोडशिल्लो पयस करी नाकात. तर हे वेळार ही म्हजी मागणी आनीक जी कोण हे देवाचें उतर आयकतात तांकां सगल्यांक हांव उलो मारतां, हें देवाचें उतर तुमी परगट करात, तुमच्या सोयऱ्यांक शेजाऱ्यांक तुमचे फामिलीक हें शॅर करात, कित्याक हें देवाचें उतर जावन आसा आनीक हें देवाचें उतर जावं दी चारूय कोनशांनी. आनी जो कोण हें देवाचें उतर आयकतलो ताचे भितर हे जिविताची बदलणी जातली, कित्याक देवाचें उतर जावन आसा सोत वाट आनीक जिवीत. आनी देवाचें उतर आमकां सोडयतलें. आमच्यांनी आमकां सोडूंक जायना पूण देवाच्यान आमकां सोडूंक जाता. जरी तर आमी हें पवित्र पुस्तक वाचलीं जाल्यार देव आमकां जरूर आमकां हे बानपासांतलो, आमकां हे त्रासांतली, आमचेर वादळ तुफान आयलां तातूंतल्यान तो आमकां निवारतलो आनी सदांच आपलो सांगात आमकां दितलो. तर आमी सगलीं म्हज्या मोगाळ प्रितीच्या भाव भयणांनो, आमी सारकीं रावया, बरें जिवीत आमी जिवया आनी आमचे कुडीर कसलोच दाग आमी दवरचो न्हय, कित्याक हे कुडींत आमच्या सर्वेस्पोर जियेता, ताचो स्वास आमचे भितर जियेता आनी आमी हें जिवीत आमी बरे तरेन जिवन आमी देवाक मानता तसलें जिवीत जिवया. तर हे वेळार प्रितीच्या भाव भयणांनो, हांव परत एक पावट तुमकां जेजूची शांती म्हणटा आनी इतल्यान हो म्हजो व्हिडिओ सोंपयता.